सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूचो पाटलाव करूंक शर्ता. उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगलो संवसार जोडलोच म्हणया, तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगतां, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशापुताक आपल्या राज्यांत आयललो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.